कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आमचे तसे असे ना आमचे विषय काढून बाहेर काढायचं त्याला मदत करणं आम्ही एक घर सुरुवात केलेलं आहे कारण सोपे असो आम्ही एक घर आम्ही पैसा मारलेलं आहे माझा 2 गणपत आम्ही जास्त सुरुवात करायची किती त्याचे एक एका सत्र 2-3 वर आम्ही त्याचे बसतो याचा आपण परत बसतो पण एक होय म्हणजे काम सुरू केल्यानंतर एक साधारणचे 60-70% काम कंप्लीट केलं मागे लक्षात किती आवय असतली तो कोण तसं असं नाही कारण की त्याच्यावर असे सुरू झाले वेगळं नाही त्यामुळे आम्ही घर म्हणजे आम्ही घरी फॉर्म करून त्याची मीटिंग सुद्धा कंप्लीट आम्ही सुरुवात झाला नाही असा बरोबर सुरुवाती आमच्या दिसताना कशाने पैसे भेटले का अशा दिसतात असं आणि मागे ते बिंद असतात श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत आम्ही आतापर्यंत 40 घर पुरा केल्ले आसा तातूंतले 36 घरांची चावी आमी दिल्ली आसा 4 घरांची चावी दिवपाची आसा म्हणजे फाटली 40 घर बांदता आसतना आमकां बरे आनी वायट अशा प्रकारचे खूब अनुभव आयले आणि साधारणच्या सुरवातच्या 1-1.5 वर्साक आमी म्हणजे ओबड धोबड काम करताले म्हणजे जशें दिसता तशें करत वताले पण तातूंत प्लस मायनस अशा अनेक गजाली घटना घडल्यो आणि तातूंतल्यान आज आमी परत ताचो एक पूर्ण आढावा घेत ताचे मध्ये दुरुस्ती करत ती योजना सुटसुटीत कशी जावची आणि गांवांतलो जो सर्वसामान्य मनीस आसा न्ही तो निराश हताश किंवा डिजेबल आशिल्लो किंवा विडो आशिल्लो तांकां कसो आमी सहाय्य करपा येता तांकां मदत कशी करपा येता ह्या संदर्भात ते आमी नियोजन करत आसतना की आज कालच आम्ही मडगाव मिटींग घेतली गोवाभरची म्हणजे आज फक्त काणकोण पुरतोच विषय उरलो ना तो गोवाभर आम्ही ते घेवपाक सोदता आणि अनेक कार्यकर्ते आमकां जोडले गेल्ले आसा आज प्रत्यक्षांत आमी काणकोणची जे मेन आमचे कार्यकर्ते आसा हांचे बरोबर बैठक जाली आणि तातूंत एक आमी हल्लीच आमी एक डिसिजन घेतलें आसा की काणकोणचे कार्यकर्ते वायनाड जे वॉश आउट जाल्लें की एक मोठी दुर्घटना घडिल्ली की थंय घर बांदपाच्या संदर्भात आमी एक अपील आमी सगळे कार्यकर्त्यांक केल्ली मदें हांवें स्वता विजीट करून आयलो आणि आत्तां आमी सगळे कार्यकर्ते म्हणजे एप्रिलच्या 15 तारखेच्या दरम्यानतल्यान की प्रत्यक्ष घर बांदपा खातीर थंय वतले ताजी संदर्भात ती चर्चा आज आमी करतले आणि काणकोण भागामध्ये आणि साधारणचे 25 घरां घेवपाक सोदता आणि ताचो एक म्हणजे ती घरां सिलेक्शन करप आणि ताजें काम केन्ना पासून सुरवात करतले आणि ते कशें करतले ताजें सिलेक्शन हे सगळे गजाली आसात ताजे आजच्या बैठकीक आमी प्लॅन केल्यो आणि तातूंतल्यान म्हणजे एक बऱ्यापैकी टीम जी आसा न्ही म्हणजे ह्या श्रमधाम कन्सेप्टाक म्हणजे गांवांतलें गांवपण मनीसपण आणि प्रत्येक मनशाक जगोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो जुनो आमचो एक भाव आशिल्लो तो पुनर्स्थापीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न करपाक अपील आमी सगळे कार्यकर्ते केल्ल्या कार्यकर्त्यांनी खूब मानून घेतलो आसा आणि हे काम करता आणि तातूंतल्यान एक माणुसकीचें काम हे सगळे कार्यकर्ते करपाक भायर सरलेले आसा आणि म्हाका गर्व आसा इतल्या खातीरच की हांवें अपील करतकच की हो विशय तसो खूब कठीण चॅलेंजींग आसा न्ही तो तितल्या सहजतेन सगळ्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेलो आसा आज काणकोण म्हाका जवळ जवळ 1000 व्हॉलंटियर्स ह्या कामा खातीर आमचे कडेन रजिस्टर जाल्ले आसा आणि आमकां केन्ना आमकां वायनाड वचपाचें किंवा हांगा जी स्थानीक लोकांची घर बांदपाचें आमकां काम कशें मेळटलें कितें मेळटलें हाजे चवकशी सगळे कार्यकर्ते करत आसा आणि एक बऱ्या तरेन आमकां ह्या सगळ्या कामाक काणकोणभर गोवाभर आमकां प्रतिसाद मेळत चल्लो आसा आणि त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांचे खरें आमी मना पासून आभार व्यक्त करता हो विचार फक्त आमी तकलेंत हाडलो असो न्ही तो प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करपा खातीर ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा सो आता सर एक 2 महिन्याच्या कालावधीन तुमकां हे सगळें कंप्लीट तुमी करपाचें टार्गेट दवरला दिसता बरोबर म्हणजे पावसा पयलीं आमी काणकोण म्हालांची जी घरां आसा म्हणजे सादारणशी आमी गोवाभर आमी एक 50 घरां बांदपाचे प्रयत्न कालच आमी मडगांव म्हणजे मिटींग जाली त्या त्यांनी तयारी दवरली आसा काणकोणाक एक 25 घरां आमी सगळे कार्यकर्ते करतले त्या दृश्टिकोनांतल्यान की टीम खूब मोठी आसा काणकोणाक म्हणजे साधारणचे 1000 कार्यकर्ते स्वयंसेवक जे आसा न्ही ह्या कामाक काम करपाक भायर सरलेले आसा त्यामुळे
एक घर बांदपाक आमकां तसो खूब व्हडलो वेळ लागना, सादारणचे 20-25 दीस घेतले जर तशें सिरियसली त्या 25 दिसां भितर जे आसा न्ही तें घर कंप्लीट जावपाक येता. मॅक्झिमम आमी 1.5 म्हयन्या भितर तें काम स्वत्य करतलें. आनी विशेष करून जे आसा न्ही म्हणजे आज जर एप्रील आसा जर जाता ती मे पर्यंत एंड पर्यंत जे आसा न्ही ही घरां कंप्लीट करपाचो निर्धार आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेलो आसा.